दिसता ते हांवें इन डिटेल अजून ते चड पळोवंक ना, हियरिंगाक बिजी आसलो. मात तुमच्या मार्फत कळटा की तो आपल्याक सेल्फ नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून क्लेम करता आनी आमकां तेंच्यांनी म्हाका आनी विशेशाक सस्पेंड केला अशें आयकूं येता आनी प्रेस नोट तेणी हे केला. सद्या तरी ऑफिशियली आमचे कडेन तशें कांय डॉक्युमेंट्स येवंक ना, कित्याक पार्टीचे रजिस्टर ऑफिस ह्या पार्टीचे लेटर स्टॅम्प सगळे मागीर एड्रेस पार्टीचो वो आसा. ते लेटरान मातशें पयलें तेणी लेटराचेर आपलें नांव बरयलां वर्कींग प्रेसिडेंट म्हणून, पार्टीचो व्हीप म्हणून तेणी बरयला आनी सकयल तेणी एड्रेस आपलो घराचो घातला नेवरा म्हणून. सो हे सगळें कित्याक तेणी अशें केलां आमकां खबर ना. तो कित्याक ऑन वॉट बेजीस तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा ते आमकां खबर ना. सद्या तरी आमकां जितलें खबर आहा नॅशनल प्रेसिडेंट तसो कॉन्सेप्ट आमच्या पार्टीन ना. मात तो तेणी म्हटला आनी तेणी कितें लेटर सर्क्युलेट केला तेजेर आमी लिगल एडवायस सद्या आमी सॉर्ट करता आनी ते तुमकां फुडलें डिसिजन आमी सांगता. सद्या तरी आमी आमचे ऑफिस बेरज म्हणून पोजिशन होल्ड करता. आयसून आमी पार्टीचेच काम करतले आतां. अकाउंट ऑडिट चालू आहा, ड्यू आसा आमचे करपाचे ह्या वर्साचे आनी जनरल सेक्रेटरी आमचो आसा आनी हांव ट्रेजरर म्हणून आसा. सो तेणी कितें तें सांगलां आमकां सस्पेंड केला म्हण ते तरी आमी मानून घेयना. आनी तेजे बाकीचे तेणी कितें क्लेम्स केला की नॅशनल प्रेसिडेंट हे आहा आपूण बाकीचे टर्मिनेट केला तेंकां परत घेता म्हटला. तेंच्यांनी ऑलरेडी लिगल नोटीस आमकां धाडलेली आहा. तेजे लिगल नोटीस आमी कम्प्लाय केला. तेंच्यांनी पुलिसांनी एक कंप्लेंट केल्ली तेजी आमकां कांय डिटेल्स येवंक ना. सो हेतून आमकां कळटा की खंय ना खंय तरी तो पार्टी टेक ओवर करपाचें हें षडयंत्र दिसता. की हेच्या पयलीं तेणी मडगांव मिटींग घेतली, मागीर हांगसर येवन तेणी प्रोटेस्ट लेटर दिलें, प्रोटेस्ट केलो, भायर तेजे सपोर्टरांनी स्टेटमेंट दिले आनी थंयसरूय तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केले. मागीर आमचे डिजिटल एसेट्स आहा ते टेक ओवर केले, आमगेर कंप्लेंट्स घेतली आनी मागीर आमचेर 1 कोटीचो मानहानीचो हे केलो. तेगे अशें करून आतां तो म्हणटा आपूण प्रेसिडेंट म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट आनी आमकां काडटा म्हणटा. ते तर आमी सद्या तरी म्हणना आमी एज अ ऑफिस बेरर्स म्हणून कंटिन्यू करता. म्हाका एक सांग, तुमची रिजनल पार्टी तुमचो प्रेझेंट गोंयानूच आहा, अदर स्टेटीन काय ना. सो अचानक नॅशनल प्रेझिडेंट कसो जालो तो? ते तेणी तुमकां सांगपाक जाय. म्हाका तेणी स्टेटमेंट दिवंक ना केन्ना तो नॅशनल प्रेसिडेंट जालो, कसो कितें जालो. पयलीं तो प्रेसिडेंट आसलो नो डावट. त्या टायमार रजिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ऑफिस थोडे मेंबर्स दाखयचे पडटा ऑफिस बेरर्स. मागीर पार्टी रजिस्ट्रेशन जावन पार्टीचे इलेक्शन जाता आनी तेन्ना सगळे कमिटीज चेंज जाता आनी सगळे तेन्ना प्रेसिडेंट बी चेंज जालो. आतां कितें कसो खंयच्या आदाराचेर आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा ते तेणी सांगपाक जाय. आमी लिगल हे करता, लिगल एडवायस एक्सप्लोर करता की बाबा तो असो क्लेम करूंक शकता काय अजून. मात तशें तरी आमकां तरी दिसना आनी आमी कितें तरी सांगला पळय टर्मिनेशन सस्पेन्शन नोटीस कितें तरी काडला. अजून पार्टी आमकां ऑफिशियली काय मेळोंक ना, काय डॉक्युमेंट्स येवंक ना आनी डिस्कशन येवंक ना. आमी रिप्लाय करतले केन्ना जेन्ना आमकां कोर एक्झिक्युटीव कमिटी आमची डिसिजन घेता आनी डिसिप्लिनरी कमिटी कितें डिसिजन घेता पळय तेन्नाच आमी सगळे कितें ऑफिशियली रिप्लाय करतले तुमकां. सद्या तरी म्हाका तरी दिसना हेचेर आनी चड उलोवपाचें आहा. म्हाका एक सांग, तूं आरजीबी पार्टीन स्टार्टिंगच्यान नॅशनल प्रेझिडेंट कॉन्सेप्ट पयलीं आहलो की केन्ना तो आयकोंक येवंक ना? नॅशनल सध्या तर आमच्या हितून नॅशनल प्रेसिडेंट ना आनी तो 4.5 वर्सांनी नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून उरता. तोच सांगता लेटर तेणी ड्राफ्ट केला का तेच्या ड्रायव्हरान केला, तेच्या पीएसान केला, रातचो तो कोणाच्या वांगडा भोंवता तेणी हे लेटर ड्राफ्ट केला आनी तेणी अशें धाडला की इतले दीस तो आपलो पावर एक्सरसायज करना आहलो. आतां मदींच तेणी कितें जालें तेका आमकां खबर ना. मागीर हेजेर आमी इन डिटेल तुमकां परत सांगतले. सद्या आमी लिगल एडवायस घेता. तुवें आनीक म्हणलें की विरेश पार्टी ओवरटेक करून पळयता म्हणून. तो नॅशनल प्रेझिडेंट जाल्यार ओवरटेक करपाचें कित्याक गरज आहा? ना ते तो म्हणटा तेणी तेजे आधार सांगूंक ना, बेजीस सांगूंक ना आनी ते तुमकां तेणी स्टेटमेंट दिला. म्हाका तर दिसता हांगासर कोण प्रेसिडेंट आहा तेंकां एकट्याकूय तेणी स्टेटमेंट दिवंक ना अजून. आनी तुमकां तो म्हाका दिसता काय मागीर दिता अशें कितें बाकीचे पयलीं मिडिया येयले तेंकाय तो स्टेटमेंट दिवपाक रेडी ना. तेणी पयलीं सांगपाक जाय बाबा एक कितें मॅटर तें. कित्याक अचानक रातचे अडेजांक सुमार सकाळचे हे येता की आमी टर्मिनेट जाला आनी तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून. सो हे आमकां तरी पटना. हेजेर आमी तरी पूण लिगल एडवायस घेता. 10 जाणांक काडले ते परतून तेंका 10 जाणांक घेतले. तेंकां तेणी घेतला म्हणटा. तेणी एक ग्रुप केला आपलो. तेणी तेच्या पॉलिसीन ते सपोर्ट आहा तेणी घेतला म्हणटा. पार्टीन सीईसी डिसिजन घेता काडपाचें आनी घेवपाचें. मागीर डिसिप्लिनरी कमिटी आहा तेंकां ऑर्डिनरी टर्मिनेट केलें आनी ते टर्मिनेट उरता. तुमकां पयलीं सांगलें तें ना ते तर सांगल्या रातचे ते अडेजांक कितें ते जाला खंय सगळें आनी ना आमकां काय म्हाका काय डॉक्युमेंट धाडून आमी सकाळीं 8:30 म्हाका मिडिया फोन करपाक लागली. सो हांव म्हटलं मागीर कितें जालें काय म्हाका पळोवंक ना. सो आतां तुमच्या मार्फत कळटा की अशें तरी हे धाडला म्हणून, नोटीस धाडला म्हणून. जाला तें अचानक जालें सगळें रातयान जालें. रातीन जाला न्हू इतले दीस तो गेला. आतां तेणी कितें केलां आतां ते तेणी पळोवंक ना. मात आमी लिगल जें कितें जालां ते लिगल ओपिनियन घेता आनी तुमकां मागीर फुडें आमी ते क्लॅरिफाय करतले. मात हे ठामपणे सांगता 10 मेंबर्स आहा ते टर्मिनेटेड आसा आनी आमी सस्पेंड जाल्ले ना.
आमी पार्टीनूच आसा आनी आमचे कितें डिसिजन आहा ते एकटो मनीस घेयना. पयलींचो मनोज प्रेसिडेंट तो कितें एकटो डिसिजन घेयना, ती कोर एक्झिक्युटीव कमिटी घेताली नाजाल्यार 21 जाणांची बॉडी आहा नाल्यार डिसिप्लिनरी कमिटी घेताली. सो ह्यो खंयसून मदीं आपूण येयला आनी कितें केला तो तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय खंयच्या आधाराचेर तेणी धाडला ते आनी ते सारके आहा काय ना ते तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय. एक प्रेस नोट धाडटा आनी तूं ट्रेजरराकूच काडटा आनी हेकाच काडटा ऑफिस सेक्रेटरीकूच काडटा आनी पार्टी कोण चलयतलो. आतां अकाउंट्स पेंडींग आहा, सायन कोण मारतलो, तूं येवन नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून एकटो सायन मारतलो आनी स्टॅम्प लेटर हेड तूं आपल्या नांवान लेटर हेड करता आनी तुज्या घराचो एड्रेस दवरता पिशेपणा. सो हेचेर आमी इन डिटेल तुमकां बेगीनच कळयतले. आणि टेररिझम म्हणून तूं उरतलो टेररिझम म्हणून तूं उरतलो. हांव ट्रेजर अजून ऑफिसान आसा मरे पार्टीचें काम करता. सो हांव ते मानून घेना. सीएसी जर ते सांगता नाजाल्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी कमिटी ते सांगता जाल्यार आमी ते मानतले आनी ताका रिप्लाय करतले. म्हाका एक बायंडींग ना एक प्रेस नोट जो सर्क्युलेट केला तेणीच धाडला काय ना तेवूय आमकां खबर ना. कोणी धाडला म्हणजे सांगता आमी रातचो तो भोंवत आसता खंय खंय वयता तेजे ड्रायव्हरान धाडला तेजे पीएसान धाडला आनी कोण ताका मेवलो उडयता ते कितें धाडला तेका सगळें रातचे धाडपाचें आनी प्रोटेक्ट करपाचें. ह्या असं दिसांनी कन्फर्म ना की विरेश ना बोरकर विरेशान तुका स्टेटमेंट दिला विरेशान ना मरे जाल्यार तूं कसो तो एक प्रेस नोट तेणी सर्क्युलेट केला काडले म्हणून तूं बिलीव करता. ते पार्टी सेपरेट आहा न्हू, पार्टीचे ऑफिस आहा सेपरेट, पार्टीचे डॉक्युमेंट सेपरेट आहा, पार्टीचे ऑफिस बेरे आसा. अशें चूक करून कोणी येता आनी ते तशें काडूंक शकना. खंयच्या आधाराचेर काडला ते तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय. जर तेगे आमी डिटेलान 2-3 दिसान तुमकां एक्सप्लेन करता. बरं म्हाका एक सांग, फाटल्या दिसांनी रिकॉर्ड पळय खुबशे घडामोडी तुमचे रातचेच घडटा आनी व्हॉट्सॅपाचेर बी सगळे रातचेच जाता. ते रातचे कितें कॉन्सेप्ट म्हणून तुमचे? ना तो करता सगळें, विरेश बोरकर सगळें करता. तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय कितें ते. आमी ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिली जेन्ना 70 दीस तो येवून ऑफिसान मनोज परब रिजायन जाले ताका सांगलें आमी ऑफिसान यो वांगडा ही पार्टी फुडें व्हरया. मात तुमी सगळे अजेंडाचेर प्रेसिडेंट न्यू काडपाचो ना, वर्कींग प्रेसिडेंट काडपाचो ना, पार्टी कशी फुडें व्हरपा तेका तेणी प्रोटेस्ट केलो. आनी डॉक्युमेंट्स मागता जशें डिपार्टमेंटान आरटीआय कशें मागता तशें आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागपाक लागलो. ते एक वतान तूं पार्टी टेक ओवर करूंक सोदता, एक वतान तूं डॉक्युमेंट्सूय मागता. सो आतां ते प्रूव जालें तो खरोच तो पार्टी टेक ओवर करूंक सोदता म्हणून. सर तुका लास्ट क्वेश्चन विचारता. आरजीपीचे इंटरनल रिफ्ट चालू आहा पळय, सद्याक अपकमिंग इलेक्शन आहा, तुमी प्रिपेर्ड कशें करतले? तुमच्या भितरूच सगळे आमी तेजे प्रिपेर्डनेस आमचे चालू आसात. थोड्या विलेजींनी आमचे इश्यूज घेवपाचें कामूय चालू आसा आनी आमी ब्लॉक कमिटीज आतां बेगीनचे बेगीन करपाचे आसा. ताकाच लागून आमी परत सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी एक युनायटेड म्हण आसा. मात विरेश बोरकरान आपलो एक सेपरेट ग्रूप म्हणून केला. तो डिफरंट पार्टीचे जे डिसिप्लीन आहा, पार्टीचे जे कॉन्स्टिट्युशन आहा तेच्या अगेन्स्ट वागता. तांकां काडला पार्टीन, तांकांच तो घेवन भोंवता आनी तांकांच आतां परत घेवंक सोदता आनी आपूण प्रेसिडेंट म्हणून क्लेम करता. सो तो सेपरेट आहा पार्टीचे. आमी सगळे वांगडा आनी कटिबद्ध आहा हे इलेक्शन बीजेपी हरोवपाक आमी फुडें. विदेशान जे तुमकां लेटर धाडला काडला म्हणून तुमकां आनी विश्वेशा, तुमी लिगल एडवायस बा घेतला वो डायरेक्ट कोर्टान बघितले? हांवें परत सांगता ते लेटराक हांव मानून घेयना. आमकां लेटर हातून कांय मेळोंक ना. हांव ते लेटराक मानूनय घेना कित्याक आमचे डिसिजन घेवपाचे आहा पळय एज पर आवर कॉन्स्टिट्युशन ते सीईसी घेता, कोर एक्झिक्युटीव कमिटी घेता आनी डिसिप्लिनरी कमिटी घेता. ते जर कितें सांगता जाल्यार आमी फुडें तुमकां सांगता. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.